नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अर्जुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर केटीसी खातीर खासा ॲप करतले तयार। येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्होची माहिती। शुक्रारा माझी बस येवजणेचे मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर जाले उक्तावण। दिवचल मायनिंग ब्लॉकाची शुक्राराक सुनावणी। जाटये खेळा संकुलान जनसुनावणे खातीर लोकांची गर्दी। वेदांता कंपनीन दिवचल मायनिंग ब्लॉकाचो केल्लो EIA अहवाल पुरायपणान चुकीचो। क्लाउड आल्वारिसाचो आरोप। GMCन रोबोटिक सर्जरीचो स्वतंत्र विभाग सुरू करपाचो प्रस्ताव। मंत्री विश्वजीत राणे हांची माहिती। सरकारान JEE आनी नीट कोचिंग क्लासेस दर तालुक्यान करचे सुरवात। विरोधी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांची मागणी। दारगळ कोलवाळे पुलाक जोडपी मुख्य रस्तो प्रवाशांक खातीर थारला धोकादायक। सरकारान तशेंच भौशीक मंत्र्यान दिवचे लक्ष, प्रवाशांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। शुक्रारा माझी बस येवजणेचे मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर उक्तावण जाले। येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्हो, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल आनी कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांच्या हजेरींत ही येवजण चालीक लायली। म्हजी बस येवजणेन दक्षिण गोंयांतल्या वट्ट 66 बशींनी नोंदणी केल्ली। तातूंतल्या 25 बशींचे शुक्रारा उक्तावण जाले। हे येवजणे वरवीं कदंबा येरादारी महामंडळाच्या मोठ्या प्रमाणात भार उणो जातलो। तशेंच कदंबा महामंडळाची सिस्टम अपग्रेड करपा खातीर फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर KTC खातीर खासा ॲप तयार करतले अशी माहिती येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्होन दिली। एज द फर्स्ट थिंग हॅपनिंग म्हणजे पयलेच जाता ते म्हणजे माझी बस लॉन्च जाता हिंगा मडगांवसान। हांव तेंची सगळ्यांची शाबासकी दिता आनी तोखणाय करता, कित्याक ते पयलीं मुखार सरले, 25 जाण मुखार सरले आनी जे आमी पायलट स्कीम म्हणजे सुरवात अशें जावचो म्हूण आख्खे गोंयान 187 बसीजांचो बजेट कॅल्क्युलेट अल्टिमेटली करचे पडटा, फायनान्सा कडेन वयचे पडटा म्हणून 187 बसीस फॉर एंटायर गोवा। पण हांव रोखडी फायल मूव करता, रेस्पॉन्स येता ते प्रमाणे जाता तितल्यो बसीस ऑन बोर्ड घेवपाक। हे स्किमी बद्दल हांव एकूच सांगपाक सोदता, जेन्ना कोविड जालें तुमकां खबर आसा कितलो मार बसलो आनी सगळे लोकां पावपी एकूच महामंडळ, लोक आसूं दी, दोतोर आसूं दी, नर्सीज आसूं दी, ऑक्सिजन आसूं दी, बाकीचे इक्विपमेंट आसूं दी, सगळ्या पावपी ते घेवन लोकांक हिंगा थिंगा व्हरपी ते कदंबा महामंडळ म्हणून तेंचे सगळे एम्प्लॉईजांची हांव तोखणाय करता। कसलो सगळ्यांचे प्रसंग आयिल्लो सगळ्यांक खबर आसा आनी तेन्नाच म्हाका याद जाता बाब मानू ते सगळे बसवाल्यांक घेवन येतालो फुडें आनी तेन्ना ते एग्री जाल्ले 2.5 वर्सां पयलीं आठवण करा हीच माझी बस हाडपा। पूण कांय कारणां लागून तेन्ना आमचे फायनान्स डिपार्टमेंटान तेजे म्हणजे बरेपण तेणी समजून घेवना आनी ते शॉट डावन द स्कीम म्हणजे तेणी करूना। हांवें कित्याक मुद्दाम सांगता, कित्याक नेक्स्ट टायम तेणी कितें विशयाचे डिसिजन घेता आसतना सारखे चिंतून घेवचें म्हूण। एकदां बरें डिसिजन फाटीं उरता। म्हाका दिसता की आज तरी हे 2.5 वर्सां पयलीं केली, आज एक स्मूथ सिस्टम जावपाची, हे जावना। आज हांव एक सांगपाक सोदता, इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम हेजे खाला फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर ह्यो ज्यो हायर्ड बसीस कदंबा चलता, कदंबा बसीस चलता, त्यो तुमकां तुमचे मोबायलार चोवपा मेळटले हुंयची बस हुंयचे वयता, हुंयचे टायमिंगार वयता। हांव कमिटमेंट पब्लिकली कित्याक दिता की म्हाज्या हांगा जे अधिकारी बसलात तांकां एक डेडलायन कशी की वी हॅव टू मीट द डेडलायन आनी म्हाका खात्री आसा ही डेडलायन आमी फुलफील करतले। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर म्हूण जे आमी इतले गेले 1 वर्स झगडटा, 1.5 वर्स झगडटा, न्यू प्रिमायसीस आमकां जाय, तो कमांड सेंटर घालपा आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट पार्ट ऑफ इट थिंगा ट्रान्सफर करपा। आमकां 2 फ्लोर आमी हाऊसिंग बोर्डान मागिल्ले पर्वरी, आमकां 1 फ्लोर तरी मेळ्ळो, सो आमी आतां ते इन्स्टॉल करता म्हणून हांव कॉन्फिडंट आसा हे आमी फुलफील करतले सगळे डिजिटल करपाक। दिवचल मायनिंग ब्लॉक 1 विशीं आयज शुक्रारा दिवचले जनसुनावणी जाता। जाटये खेळा संकुलान जावपी हे जनसुनावणे खातीर प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज जाल्यात। जनसुनावणे खातीर लोकांनी गर्दी केल्या।
दिवचल मायनिंग ब्लॉका खाला आयज जनसुनावणी जाता. दिवचलच्या झाटे खेळा संकुलात ही जनसुनावणी जातली. ही जनसुनावणी अजून सुरू जावं ना, पूण सभाघरा भायर लोकांनी गर्दी केल्ली आसा. सध्या लोकांची नोंदणी करपाचें काम चालू आसा. हे जनसुनावणेक हजारांनी लोक हजर रावतले असो अदमास आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. ऑक्शन जाल्ल्या दिवचल मायनिंग ब्लॉकाचो EIA रिपोर्ट वेदांता कंपनीन पुरायपणान चुकीचो केला असो आरोप गोवा फाउंडेशनाच्या क्लाउड आल्वारिसान केला. ह्या EIA रिपोर्टान गांवचे गांव मायनिंग लीज वाठारांत घाल्यात. सरकारान जर हो EIA रिपोर्ट मान्य केलो जाल्यार ताका कोर्टान आव्हान दिवपाची गोवा फाउंडेशनाची तयारी. शुक्रारा दिवचली जावपी जनसुनावणी सरकारान रद्द करची अशी क्लाउड आल्वारिसाची मागणी. आता आमचे लोक म्हणटात, गांवाचे लोक, मूलगांव लोक म्हणटात, शिरगांव लोक म्हणटात, हांगा कोणूच येवंक ना. हांगा कोणूच कोणूच येवंक ना. बाब तूं म्हणटा तें अशें की EIA रिपोर्ट करता आसतना हे वेगवेगळे तरेचे इव्हॅल्युएशन गव्हर्मेंटान करून घेवपाक जाय मायनिंग कंपन्या कडल्यान. इट इज द ड्युटी ऑफ द मायनिंग कंपनी टू प्रिपेर ए EIA रिपोर्ट वय. बेस्ड ऑन ऑल द न्यू फायंडिंग्स. वय, आणि ताच्या उपरांत तुम्ही पब्लीक हियरींग यात. Yes. आता हे 20 जूनार ताणें हय. 624 पेज रिपोर्ट काडला 4 दिसान. 4 दिसां आणि हो हायली टेक्निकल रिपोर्ट. सारकें. आणि हे म्हणटात की आमच्या मुलगांव आणि शिरगांव आणि लांबगांवचे लोक आहात ताच्या मुखार आमी दिता, पिलगांव वगैरे आहात, हय. माये आसा, आणि ते म्हणटात तुम्ही 30 दिसान तुम्ही आमकां जबाब दिया म्हणून. 624 पेज रिपोर्ट सो द्या, एका म्हयन्यान तुम्ही आमकां रिपोर्ट दिया म्हणून. एक्झॅक्टली. आता कोण दितालो? ओके. तांकां तरी टायम जाय. आणि एक कितें प्रश्न आहा, तूं अशें म्हणटा की फाल्यां पब्लीक हियरींग जावचे पयलीं गांवचे हे जे 4 इम्पॉर्टंट गांव आहा गोंयचे तांकां कसलेच तरेची म्हायती ना. ह्या तांची EIA रिपोर्टान कितें सांगलां? वय, आणि तर तरी जबाबदारी आसा न्हू सरकाराची Exactly. की कोण तरी एक्सपर्ट थंय धाडपाचो, Exactly. तांकां एक्सप्लेन करपाचो पळय हो Exactly. EIA रिपोर्ट. Exactly. पण आज पर्यंत तांकां इरिगेशन करपाक तांकां उदक ना. कित्याक जमीनची सगळी उदक आज गेल्या. गेल्या. आता आनी कितें फायल केलां, आणि वॉटर रिपोर्ट ताणें हायड्रोजिओलॉजी रिपोर्ट ताणें फायल केल्या. हय. त्या रिपोर्टान ते म्हणटात कांयच जावंक ना म्हूण. उदकाचें कांय प्रॉब्लेम ना. वॉटर सिच्युएशन इज सेफ. हे शब्द हांव रिपोर्टान घेता. वॉटर कंडिशन इज सेफ. आता हो तरी रिपोर्ट गांवच्या मुखार दवरलो तर गांवचे लोक कितें म्हणटाले? Exactly. तुमचो कसो तुम्ही कंक्लुजन आयला हे वॉटर सिच्युएशन इज सेफ म्हणून? कसो तांचो मॅन्युप्युलेट कशें केला? हो सगळो आतां प्रोजेक्ट तांचो मायनिंगाचो त्याने बेश्टें दाखयलां आमी नवो मीन सुरू करता म्हणून. सो हो बिचोलीम ब्लॉक नंबर 1 ते म्हणटात आमी नवे मायनिंग सोंपन्ने थंय पळय इतली वर्सां 2000 तुमचे म्हणण्या प्रमाण 1941 ते 2012 मेरेन मायनिंग चलतालें. ते ताणें दाखोवंकच ना. तेंनी पोवन दवरलां. आनी वेदांता कंपनी म्हणटा आमी नवें मायनिंग करतात आनी हो हांगा उदकाचो कांयच प्रॉब्लेम ना. कांयच आमी कांय करूंक ना. आमी नवी कंपनी वेदांता, पयले सेसा मायनिंग कॉर्पोरेशन केलां, आतां आमी वेदांता करता. आनी आमकां गॅरंटी दिता तुका हे सारकें नवें म्हूण. ओके. आनी दिल्लीचे लोक आसूं दिता ते दिल्ली रावतात. Exactly. हांगा तो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा, हांगा कलेक्टर आहा, Exactly. हांगा डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स आहा. येस. तांकां हो EIA रिपोर्ट कसो पास जालो? येस. येस. ते म्हणटात टेक्निकल टर्म म्हणटात ग्रीन फील्ड. दिस इज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट म्हणटात. ग्रीन फील्ड म्हणून आमी नवें स्टार्ट करता. आतां तुका एग्जाम्पल दिता, मोपा एअरपोर्ट आनी दाबोली. येस. दाबोली तूं कितें काम केलें तें आतां कितें एक्सपेन्शन केलें ताका म्हणटाले ब्रावन फील्ड. कित्याक म्हणून ताचो जमीन बदलला, सगळें जालां. येस. पण मोपा एअरपोर्ट इज ग्रीन फील्ड. ओके. बिकॉज इज अ ब्रँड न्यू प्रोजेक्ट. आतां तुमकां सांगूं जाता की वेदांताची बिशोली लीज इज अ ग्रीन फील्ड. सामकें तूं जालें तशें ब्रावन फील्ड जालें कारण इतली वर्सां. देर इज नो अदर शब्द, देर इज नो अदर वर्ड. आतां तूं देवी लरायची मंदिर घे. देवी लरायची मंदिर आसा, इट इज ऑन चोगले लीस. चोगले लीस आतां सालगांवकर शिपिंग कॉर्पोरेशना कडेन गेल्या. आतां फाल्यां तांकां
मंदिराच्या पोंदाक मिनरल मेळ्ळो तांकां काडूंक जाय तो काडूंक नाका तांकां अधिकार आसा काडूंक. ओ एनी एरिया इन अ मायनींग लिस्ट खंयचोय जागो आहा ओ तांकां तरी सकयल वचून काडूंक जाय तो तांकां अधिकार आसा. Oh, so And the- once that area is declared as mining lease Lease. area, the company has every right to excavate. एक्सकवेट. आता झारखंड छत्तीसगड तुम्ही गेल्यात सगळे गांव काढल्यात So हो तुम्ही आणि भायर उडयला. हो तुम्ही आता नवो एक इशू हाडला क्लॉड बाब. तो इशू असो आसा की तांणी सर्वे नंबर आतां दिल्यात जे पोर्तुगीज टायमार नाशिल्ले आनी ह्या सर्वे नंबरान भितर गांवचे गांव आनी देवळां सुद्दां मायनींग लीज म्हूण दाखयल्यात. सो दीस इज समथींग ए बीग ब्लंडर. बिगस्ट ब्लंडर इज दिस. या हू इज मायनींग मिनिस्टर? डॉक्टर प्रमोद सावंत. यस आता डॉक्टर प्रमोद सावंत आता 3-4 दिसां आदी प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळो हय. आनी ताका मेमेंटो दिला. ओ मेमेंटो कितें दिला देवी लरायची कार्विंग ऑन अ लीफ ओ इट्स अ व्हेरी फेमस. आणि ते हाचेर घातला फ्रेम करून ओ प्रधानमंत्रीक मोदीक दिला. तो मायनींग मिनिस्टर तो प्रायम मिनिस्टराक देवी लरायची मंदिराची तस्वीर दिता, पिक्चर दिता इन आर्ट वर्क. Yes. पण तो मायनींग मिनिस्टरान ताच्या देवी लरायची मंदिरान सगळे मायनींग लिस्टार घालून उडयल्या. आता सो क्लॉड बाब आता फुडें कशें वतले? तुमी ह्या संदर्भातले पत्र कलेक्टराक दिलां. वय हय. फाल्यां आमी ताका विचारला कॅन्सल कर म्हणून. कॅन्सल करपाचें ना तर आमी कोर्टान वचून ताका कॅन्सल करता. हय. सो तुमी कोर्टान वचपाक टायम केन्ना आहा तुमकां? फाल्यां वतले सकाळीं? जर ना तशें तें जावं दी चुनाय जावं दी आमी कांय Okay. प्रॉब्लेम ना. Okay. पण चुकून केल्यार आमी तांकां नोटीस दिल्या यस कित्याक म्हणून तुमी सारकें करिनात म्हणून. यस तुम्ही आता हो ब्राऊन फील्ड मायनींग प्रोजेक्ट तुम्ही ग्रीन फील्ड दाखवतात. Yes. हो सगळो EIA पिड्डार जाला. यस नो यूज. इट इज बिकम विशिएटेड. वॉट वी से इज युजलेस. दारगळ कोलवाड वाठारांतलो मुख्य पुलाक जोडपी रस्तो धोकादायक आसा. ह्या रस्त्याच्या कांय भागाचो डांबर आनी कॉन्क्रीट गेला. रस्तो पाड जाला. रस्त्यान यो वच करपी प्रवाशांक वाहनां चलोवपाक त्रास जाता अशें प्रवाशांचें म्हणणें. सरकारान ह्या रस्त्याची दखल घेवची अशी मागणी थळावे तशेंच प्रवाशी करपाक लागल्यात. आज आम्ही कोलवाळ धारगळ ह्या मुखेल रस्त्याच्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारातलो जो जोड रस्तो पुलाक जोडपी ताचो कांय भाग डांबर आणि कॉन्क्रीट गेल्ले आसा आणि जी वाहनां येतात ती वाहनां ह्या वाठारात पावल्या उपरांत ताका धपके लागतात आणि गाडयेंकूय बरोच त्रास जाता. सरकारान आणि सार्वजनिक बांदकाम खाते विभागान हाचेर लक्ष दिवन जे डांबर गेल्ले आसा आणि जोड रस्त्याची स्थिती जाल्ली आसा त्या स्थितीचेर भौशीक बांदकाम खात्यान लक्ष दिवन जे उपाय योजना करपाचे आसात ते करचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. 15 ऑगस्टाक साळावली धरणाचेर सांग्या भायल्या शेतकारांचो भोवमान आयोजीत केला. मात अजून मेरेन धरणग्रस्तांचो प्रश्न सुटावो जावंक नाशिल्ल्यान उदका स्रोत खात्यान अशी कार्यावळ घडोवन हाडल्या. आमच्या जखमेर मीठ घासपाचो हो यत्न देखून सरकारान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींचो आमी निशेध करतात अशें सांगीच्या अनुसूचित जमातीच्या भावांनी सांगले. आयताराक आमी धपोड्यार एक मिटींग घेवन त्या मिटींगेक विशय केल्लो की धरणग्रस्तांक आज मेरेन न्याय मेळना आनी ते न्याय मेळपा खातीर आमी सरकाराक उलो मारिल्लो आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता आज परत 4-5 दीस गेले कांय घडामोडी जाली ना. पूण आमकां पळोवन आयलें आज की सरकार 15 ऑगस्टाक खंय साळावले डॅमाचेर एक मोठो प्रोग्राम करता आनी त्या प्रोग्रामाक कांय लोकांचें फेलिसिटेशन जाता. तेन्ना आमी ताचेर चवकशी केली नंतर कळ्ळें की ज्या लोकांक खंय साळावलेचें उदक पावलां आनी जे लोक साळावलेच्या उदकाचेर पळय शेत रोयतात त्या लोकांचो खंय सत्कार खंय सरकार करपाक पळयता. म्हाका दिसता की कितलीशीं वर्सां जालीं ज्या दिसा पळय आमी सांगिल्लें पयली फावटी तेन्नाय परत एकदां सांगता की ह्या डॅमाची सुरवात जेन्ना पळय 1971 जाल्ली आनी एक्विजिशन जावन म्हाका दिसता 1975 जेन्ना पळय ह्या डॅमाचें काम चालू जाल्लें त्या मेरेन साकून आज मेरेन ह्या लोकांक न्याय मेळना. त्या लोकांक न्याय मेळपा खातीर आमी लोकांच्या मुखार उबे राविल्ले आसात आनी तांचो आवाज घेवन आमी मुखार गेल्ले आसात. पूण म्हाका दिसता 50 वर्सांक आज मेरेन सरकारान असो प्रोग्राम केन्नाय साळावले खातीर घडयल ना. आनी जेन्ना आमी लोकांचो अधिकार मागपा खातीर आवाज उठयलो त्या वेळाचेर सरकार ह्या आदिवासी लोकांक त्याच बरोबर धरणग्रस्तांक खंय तरी हिडोवपा खातीर सरकार असो प्रोग्राम घडोवन हाडटा
आणि म्हाका दिसता की सरकाराचें काम म्हणल्यार आमच्या जखमाचेर मीठ सोडपाचें काम अशें म्हाका तरी दिसता आणि ह्या प्रोग्रामाचो आमी पूर्णतया निशेध करतात हें सांगपा खातीर मुद्दाम म्हणून आज आमी हांगा जमिल्ले आसात. उडान ही कारोकी गायनाची कार्यावळ दिवचले रंगली. दिवचल सम्राट क्लबान दिनानाथ तारी सभाघरान बेरेस्तारा सांजे ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. केशव साधना शाळेच्या विशेष भुरग्यांनी देशभक्ती पदां गावन उपस्थितांचेर मोनेळ घालो. आदले शिक्षक दिनानाथ तारी हाणें हे कार्यावळीचें उक्तावण केलें. आमच्या भुरग्यांकडे खूप टॅलेंट्स असतात, बट ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम हांवें ऑब्जर्व केलें की हे टॅलेंट्स फक्त शाळेपुरती मर्यादित उरता किंवा जेन्ना बाकीच्या स्कुलांनी ऑल ओव्हर गोवा जेन्ना कॉम्पिटिशन जाता थंय तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा. चुकून खंय तरी काही भुरगीं आसतात जे आपल्या गांवांनी अशे कल्चरल प्रोग्राम जातात थंय भाग घेतात, नाजाल्यार ओन्ली स्कुलांत तेंचे टॅलेंट्स एक्झिबीट जातात. खंय तरी मनात आसलें की कितें तरी अशें करचें जेणे करून हेंचे जे टॅलेंट्स आसा ते लोकां पर्यंत पावचे. आणि शेवटी अवेअरनेस म्हणजे कितें, ही भुरगीं जो पर्यंत तेंचे टॅलेंट्स आसा गुण आसा ते लोकां पर्यंत पावना तो पर्यंत ह्या भुरग्यांची क्षमता सोसायटीक कळची ना अशें म्हाका खंय तरी दिसतालें. गेली 3 वर्सां हांवें वेगवेगळ्या म्युझिशियनां कडेन ट्राय केलें की एक ग्रूप असो करया, बट प्रॅक्टिकली पॉसिबल जावना कित्याक म्युझिशियन गोव्यातले सगळे बिजी आसता. सो फायनली जानेवारीन हांवें चिंतलें, जेन्ना कंपल फेस्ट जालें तेन्ना म्हज्या मनात खूब येयलें की गोव्या भायर खूब कितें जाता आनी आमी खंय तरी अजून फाटीं आसा, आमी खंय तरी प्लॅटफॉर्म दिवपाक कमी पडटा अशें खंय तरी म्हाका परत फील जावपाक लागलें. तेन्ना हांवें डिसायड केलें की कोणाच्याय मदती शिवाय कारोके ट्रॅकाचेर प्रोग्राम करप हें म्हाज्या हातीन आसा आनी जें हांव करूं शकता. सो जानेवारीन हांवें फेसबुकार जस्ट एक पोस्ट घातलो की हांवें असो प्रोग्राम स्टार्ट करपाचो चिंतला. आनी बिलीव मी कायम आमच्या मॅनेजमेंटाचो पॅरंट्सांचो आमकां कायम सपोर्ट आसा की तूं कितेंय कर भुरग्यां खातीर बरें, आमी तुज्या वांगडा आसा. बेरेस्तारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें विरोधी पक्षांनी दाखल केल्ल्या अविश्वास प्रस्तावाचेर लोकसभेंत उलोवप केलें. ह्या वेळार उलयतना हो काळ खूब म्हत्वाचो आसा आनी ह्या वेळार आमचें लक्ष फकत देशाच्या उदरगतीचेर आसपाक जाय अशें प्रधानमंत्र्यान सांगलें. अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है. दुनिया के भविष्य में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये विश्व का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है. और इस दौरान हमारे विपक्ष के साथियों ने क्या किया, जब इतनी सानुकूल वातावरण, चारों तरफ संभावना ही संभावनाएं, इन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की आड़ में जनता के आत्मविश्वास को तोड़ने की विफल कोशिश की है. आज भारत के युवा रिकॉर्ड संख्या में नए स्टार्टअप लेकर के दुनिया को चकित कर रहे हैं. आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है. आज भारत का एक्सपोर्ट नई बुलंदी को छू रहा है. आज भारत की कोई भी अच्छी बात ये सुन नहीं सकते. यही उनकी अवस्था है. भारत के दिवालिया होने की गारंटी है. ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये अस्थिरता की, ये अस्थिरता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तुष्टीकरण की, ये तुष्टीकरण की, ये परिवारवाद की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये भारी बेरोजगारी की,
ये आतंक और हिंसा की ये भारत को 2 शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कभी भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रहूंगा। ये मेरा देश को गारंटी है। ये कभी भी देश को विकसित बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं। उस दिशा में ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। टमाट हो रांदचे कुडींतलो मुखेल घटक. गोंयांत टमाटाचें पीक जाय नाशिल्ल्यान व्हड प्रमाणांत टमाट आयात करचो पडटा. घरांत तशेंच हॉटेलांनी टमाटाक व्हड मागणी आसता. पळयात टमाट भाजये विशींचो हो खासा रिपोर्ट. गोंयचे खाद्य संस्कृती आगळी वेगळीच आसा. गोंयच्या हॉटेलांनी मेळपी मेनू संवसारांत हेर खंयूच मेळना. सकाळी मेळपी पातळ भाजीपाव आनी मिरची भजी हो मेनू तर सगळ्यांच्याच आवडीचो. ह्या पातळ भाजये वांगडाच गोंयांतल्या पारंपारीक हॉटेलांनी टमॅटो भाजी, सुकी भाजी, सालाद भाजी तितलीच रुचीक लागता. खुबश्या गोंयकारांचो सकाळचो हो आवडीचो नाश्तोच. पूण फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन राज्यांत आनी देशांत टमाटाचे दरांत असामान्य वाड जाल्ल्यान गोमंतकीय पारंपारीक हॉटेलांनी मेळपी टमाट भाजी, सालाद भाजयेचेरूय परिणाम जाला असो अदमास आसा. मात टमाट्याचेर दर 150 तेंकले तरी साखळेचे हॉटेलकार पयलीं आसले त्याच दरान टमॅटो भाजी आनी सालाद भाजी विकतात आनी गिरायकांक धादोस करतात. लोकां कडेन आनी आमच्या गिरायकां कडेन आशिल्ली सेवा वृत्ती आयज लेगीत आमी तिगून दवरल्या म्हणून साखळेचो फामाद हॉटेलकार लवू जयदेव काणेकर हाणें सांगलें. प्रमाण वाडला पूण तुमी वचपी आमची जो रेट आसा 22 रुपया प्लेट आयज ते प्रमाण म्हारग जाला जाल्यार आमी घालपाचें बंद करूंक जाय. आमी ज्या प्रमाणान घालूंक जाय त्या प्रमाणान घालता, कमी करूंक आनी तो रेटूय वाडोवंक जाय. जेन्ना टमाट सवाय आसता 50 रुपया 60 रुपयाची तेन्ना आमकां 4 रुपयाची धंद्याक मेळ्ळें आसा. आयज म्हारग जालें म्हणजे त्या धंद्याक जर आमी कमी प्रमाणान वापरले तेजी त्या सवाय ती वयता आनी ते मागीर लोकांक बरोबर लागना. म्हणजे आमी कशें हें करी आमचो म्हणजे धंद्याक जवळ जवळ 55 लोकां सोंपली सारकीच समान. आमी असले कितले म्हारग जाले जाल्यार आमी माल तो काय केला सगळेच तर तो माल वाडला, मसालो वाडला, तेल वाडला, ते सुद्दां ते हेका लागतात न्हू सांगा. म्हणजे आमी रेट परत करूंक ना. टमाट वाडला टमाट वाडले जाल्यार आमची 22 रुपया प्लेट आहा भाजी आनी सालादूय आहा त्याच प्रमाणे. आमी टमाट तोच क्वॉन्टिटीन घालता आनी त्या प्रमाणे प्रॉडक्ट तयार. पूण आमी ते टमाट वाडला म्हणून म्हारग करप जावं ते घालप ना हें करूंक ना. हो उद्देश आमचो ना. आमचो उद्देश कितें आसा की कस्टमराक व्यवस्थीत मेळोंक जाय आनी तेणे म्हणून आसा बाबा हो आमचो उद्देश. टमाट लिमिटीचे भायर घालले ते आमटूय जाता. त्या प्रमाणे आमी ठरावूच घालता, कमी घालता. इतलें आमचें भितर. टमॅटो बरोबर वाल पापडीचे दर बरेच वाडल्यात. मात आमी स्वता नुकसाण सोसून लोकांक टमॅटो आनी सालाड भाजीचेर 1 रुपया वाडय नासतना आदल्या दरानूच दितात म्हणून साखळेची हॉटेलकान विजया लक्ष्मी सूर्यकांत म्हापारी हिणें सांगलें. गोंयांत सालाद भाजी, टमाट भाजी, हॉटेलांनी पातळ भाजी, चण्याची वा बटाट भाजी ही स्पेशली आसता. हांगा आतां बाजारांत टमाट खूब म्हारग जाल्लें आसा. ताका लागून आमी टमाट भाजी करिना अशें ना. सगळ्यांक मेळोंक जाय म्हणून टमाट भाजी, सालाद भाजी अशी करतात. आतां टमाट भाजीचे रेट 2-3 म्हयने जाले 150, 120, 140 अशें आसा. तरी आमचे केन्ना तशें सालाद भाजी आनी टमाट भाजी मेळना अशें ना. सगळे साखळेन आमच्या सगळ्या हॉटेलांनी टमाट भाजी आनी सालाद भाजी स्पेशलूच आसा आनी मुद्दम खावपाक लागून लोक येता आनी ताका मेळोंक जाय म्हणून लोकांची हे मागणी पुरोवंक जाय. ताका लागून आमी भाजयो ह्यो चालूच दवरल्या. केन्ना म्हारग जाले म्हणून आमची रेटूय वाडोवंक ना, तशी रेट तितकीच दवरल्या भाजयेची. आनी 150 रुपया टमाट आसा म्हणून आमी म्हारग करून विकिना, त्याच रेटीन दिता. लोकांची हे एक सेवा म्हणपाची अशी आमी चालू दवरल्या.
आतां पळोवंक वयशी जाल्यार 20 रुपया अशी भाजी दीत 25 रुपयान भाजी दीत जाल्यार ही आमकां परवडना. तरी आमी ह्या भाजयेची रेट आतां म्हारग जावनी 20 रुपयानूच 25 रुपयानूच प्लेट दिता. म्हारग दिना आनी लोकांक म्हारग दिसता अशी साखरेन तरी रेट आमची सामकीच कमी आसा हेची रेट भाजयांची जावं परवडना आमकां. तरी आनी सगळे रेट भाजयांची खंयच्याच भाजयेची अशी सवाय अशी ना. टमाट भाजयेक म्हणून लागता आतां गाजर जावं बीन्स वालपापडी वालपापडी जाल्यार 120 आसा आनी टमाट 150 आसा. तरी आमी ती करता आनी सगळ्यांक 20-25 रुपयानूच प्लेट करून दिता. चड म्हारग आमी काडिना. गोमंतक टीव्ही खातीर साखळेच्यान रविराज च्यारी. कॉन्क्रिटाचो ट्रक बंद पडिल्ल्यान बेरिस्तारा चोर्ला घाटार 4 वरां येरादारीची कोंडी जाली. कणकुबी डेल्टा हॉटेला कडेन रस्त्याच्या मदीं ट्रक बंद पडिल्ल्यान दोनूय वाटांनी 200 परस चड गाडयांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. अशा वेळार ह्या रस्त्यान येवपूच ना अशे उद्गार लोकांच्या तोंडांतल्यान येताले. उपरांत कांय वेळान येरादारी सुरळीत जाली. लंच टायम बुलेटीन हांगा चोपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनाक